गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या भूपर कुळगती गांवांत सरकारान अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक सुरवात केल्ली, पूण फाटली 13 वर्सां जाली हे काम अर्दकुटे सोडून गायब जाल्ले। हे गोवा 365 दाखयल्या उपरांत संबंधित अधिकाऱ्यांक जाग येयली। केबलिंगाचे काम जाग्यार पडले। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारांतल्या भूपर कुळगती म्हणटात थंयसर हांगासर रस्त्याच्या लागींच कितलोसोच मिटर लांबीचो जो 11,000 केव्ही वोल्टेजीचो केबल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ओपन सोडिल्लो। खरें म्हटल्यार जवळजवळ 7-8 वर्सां पयलीं स्पेशल ट्रायबल फंडांतल्यान सुमार 58 करोड खर्च करून गांवडोंगरी आनी खोतीगांव परत परत लायट वचत रावता, कारण हो भाग रुरल आशिल्ल्या कारणान झाडां पडटा आनी लायटीचो इश्यू जायत रावता। म्हणून गव्हर्मेंटान स्पेशली हो प्रोजेक्ट हाडिल्लो आनी जेन्ना हाडिल्लो त्या वेळाचेर तो अर्धे काम सुरू जालें आनी अर्दो केबल हांगा ओपन दवरिल्लो आनी ओपन दवरिल्ल्या कामाक लागून इतल्या लोकां मदीं भंय पसरलेली की कारण त्या जाग्याचेर समज जर तर पोत्रो आसा किंवा चुट्टो आसा आनी कोणी उजो जर लायलो किंवा कोणाची बर्थडे आसा जर फुगोट्याची माराण जरी लायली जाल्यार मोठो ट्रेजेडी जावपाक शकता, कारण मोठो स्फोट जावपाक शकता। अशा भितीन लोक सामकेच व्याकुळ आशिल्ले। जेन्ना गोवा 365 हो न्यूज हायलायट केलो त्या वेळाचेर सद्याक जे काणकोण तालुक्याक इलेक्ट्रिसिटीचे येई म्हणून काम करपी मेन ऑफिसर आसात गोविंद भट, ह्या मनशान इमिजिएटली हांगासर लक्ष घालून ताजेर एक्शन घेतली आनी तो केबल जो आसा कट करून जो लायट कनेक्शन आसा ताजे टॉक जे आसा त्या प्लास्टिकान पॅक करून हांगासर जमनीन पुरयला आनी जो लोकांक हांगासर डेंजर सिच्युएशन म्हणून जे कितें जावपाचें आशिल्लें ते ताणें फ्री केल्लेलें आसा। अशा तरेचे गोविंद भटा सारखे ऑफिसर जर तर काणकोणा एक्टिवली काम करीत आसत जाल्यार काणकोणचो डेव्हलपमेंट जावपाक किंवा काणकोणाक जे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा खातीर टायम लागचो ना। म्हणून अशा ऑफिसरां सारकी बाकीच्या ऑफिसरांनी देख घेवन आपल्या पद्दतीन कार्यरत जावचे आनी असले ऑफिसर जे आसा काणकोणात मेळचे अशी अपेक्षा सध्या हांगासरल्या थळाव्या लोकांनी व्यक्त केल्या। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।